प्रितीच्या भावन भयणो, जेजूच्या मरणा उपरांत शीस सारकेच भिरांतीन आसलेले, शीस सारकेच तांच्या आख्खीच जिवितांत सगळोच तेंची कितें चिंतना आसलेली जेजू आसतना ती आख्खीच शिंपडली, ती आख्खीच मोडून गेली. तांकां दिसलें जेजू एक राजा जो रोमकार जे तांचेर देवांचेर राज चलयताले तांकां भायर उडयतलो असलो तेंची चिंतना आसली. आनी तांकां दिसतालें जेजू एक पॉलिटिकल राजा कसो. पूण ते जेजू तांचे बरोबर आसतना ते जेजूची खरें कार्य कितें तें तांकां खबर नासलें. आनी जेन्ना जेजू मेलो तांची आख्खीच काळजां ते दुखाबरीत जाल्ले. आनी ह्या दुखाच्या वेळार जेजू तांच्या काळजांनी भितर सरता. न्हय फकत ते जेजू मेला म्हणून दुखाबरीत आसले, पूण एके वाटेन ते आपणाच भितर आपल्याच काळजान आपल्या वरवीं ते निराशी जाल्ले, कित्याक तांचे मदलो एकल्यान जेजूचो घात घेतलेलो, दुसऱ्यानय ताका 3 फावट नाकारलेलो. आनी जेन्ना जेजू बरोबर आसचे सुवातेर सगळे ताचे शीज हे पडोनूय घेतले आनी तांकां ते भिरांतीन जुदेवाच्या भिरांतीन तांकां दरीत व्हरत म्हूण आज पवित्र पुस्तकांत पळयता. शीस दारां बंद करून भितर आसतात आनी जेजू ह्या वेळार तांच्या जिवितांत भितर सरता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, सुम्याक पळोवन शीस खुशी जाले. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या वाचपांत जेजूय आमकां म्हणटा आमची काळजाची दारां बंद आसात काय, हो प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत मांडूंक गरजेचो. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक भितर घेतला काय, ह्या शिसां भाशेन आमी दारां बंद करून रावल्या काय. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजांत भितर घेता मोगाच्या भावान भयणो, तेन्नाच आमच्या जिवितांत खुशालकाय, तेन्नाच आमच्या जिवितांत धीर आनी शांती आनी घोटाय मेळटली. एकलो तोमास तांचे मदलो आसूंक ना. आनी जेजू पळयल्या शिवाय ताणें दुबाव तो म्हणूंक लागलो आपूण स्वतमाचो ना. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जेजूक आपणायतात, जेजूक आमची दारां काळजाचीं दारां उगडटात, तेन्नाच आमच्या जिवितांत बरेंपण येतलें. आनी हें आमी आयज तोमासाच्या उद्गारांतूय पळयता. जेन्ना तोमासान जेजूक अनुभवलो तो म्हणटा, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोम्या. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू ह्या शिसांच्या जिवितांत भितर सरून तांकां तीन म्हत्वाची देणी दिता. पयलें म्हणल्यार शांती. जेन्ना जेजू पयलोच भितर सरता तो म्हणटा, शांती तुमकां, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकांय पाठयतां. हें एक देणें तांकां धीर दिवंक, ते भिरांतीन आसले तांकां देवाची ही शांती तो तांकां दिता. दुसरें म्हणल्यार जेजू शिसांचेर आपलो पवित्र आत्मो आपलो स्वास सोडटा आनी पवित्र आत्मो दिता. जशें आमी पळयता उत्पत्तीच्या पयल्या पुस्तकांत, जेन्ना जेजून देवान स्वासान स्वास सोडलो, तेच परीन आदामाक जीव आयलो. ते भाशेन जेजू शिसांचेर आपलो स्वास सोडटा आनी पवित्र आत्मो दिता आनी एकदां तांकां पुनर्जिवंत करता. हे तांच्या दुखांत ते मेलेले कशेंय जाल्ले, पूण जेजू येता आनी तांकां पवित्र आत्मो दिता आनी तांचे जिवितांत हें बळ येता, तांच्या जिवितांत हें काळजीदारपण येता आनी ते जेजूच्या हे मिसामाक तयार जाता. तिसरें म्हणल्यार जेजू आपलेच गावे शिसांक दाखयता आनी तोमासाकूय तो हात लावंक दिता. आनी हे गाव्या वरवीं मोगाच्या भावान भयणो, जेजू शिसांचेय गावे पेकयता, जे तांकां दुखाबरीत जाल्ले न्हू, ते तांचें निराशीपण बी ते पेकून उडयता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी जेजूक अनुभवता तेन्ना जेजूच्याच आदारान आमी मुखार वचूंक पावता. आनी हें आमी पयलेय वचपांत पळयलां. पयले वचपांत सगळीं जेजूची पाटलावदारां, जेजूची मनशां न्हू, क्रिस्तांव, ते पयले दोन ताच्या इतिहासान पळयत जाल्यार तांकां ती जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावतालीं. आनी
तांकां ती गिरेस्त आसूं वायट आसूं ती दुसऱ्या एकामेकाचो परामर्श करतालीं, एकामेकाक कोणा लागीं कितें ना दुसऱ्यांक वाडटालीं. आनी हेच परीन ती जेजूक अनुभवल्ली ही शांती, जेजूक अनुभवल्ले हो आदार ती दुसऱ्यांक आपल्या एकामेकाक भावाक दितालीं. दुसरें म्हणल्यार हेच भाशेन ती देवाची आनी जेजूची गोवाय जाल्ली. आयज मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू आमकांय गोवाय जावंक आपयता. जेजून जशी आपली काकलूत आपल्या शिसांक दाखयली, तेच परीन आमी आमची काळजां काकलुतीची जावंक तो आपयता. आमच्या भावां भयण्यांक जांकां आदार जावं, जी निराशीपणांत आसात, तांकां ती काकलूत दावंक जेजून आपयल्लीं आसात. प्रितीच्या भावान भयणीनो, आमी ह्या जेजूच्या ह्या उल्याक आमचो जबाब कितें काय? आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत पयलें म्हणल्यार गोवाय जावुया. कसलें गोवाय? पयलें म्हणल्यार आमी शांतीचें गोवाय जावुया. जेजून आमच्या जिवितांत शांती हाडल्या हे पुनर्जीवनपणा वरवीं आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक शांती हाडुया. आमच्या संवसारांत जायतीं झुजां जातात आनी आमी न्यूजाचेर पळयल्यार आमकां दिसून येता आमच्या समाजांत जायतीं झुजां चलतात संवसारांत. तेच परीन आमच्या ह्या देशांत आमी पळयता जायते आमचे भेदभाव आसात, आमचे मदीं धर्माक लागून आमचे वायट जाता. तर आमी जाता ते भाशेन देवाची शांतीची गोवाय जावंक वावरुया. दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांतल्यान काकलुतीची गोवाय जावुया. दुसरें आमच्या भावा भयण्यांक आमचे भेदभाव धरिनासतना आमी एकामेकाचे सेवेक पावुया. जसो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ताणें आपल्या शिसांक पळयल्या तेच भाशेन दुसऱ्यांकूय आमच्या काकलुतीन आदार दिवया, घोटाय दिवया आनी मुखार वचूंक आमी वावरुया. आनी तिसरें म्हणल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक दुसऱ्यांक पावुया आनी दुसऱ्यांची गाये पिकूया. आमच्या गाये जेजून पिकयल्ले आसात आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं. आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कुरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावुया आनी दुसऱ्यांक आदाराची मुचां जावन आनी दुसऱ्यांचे गाये पिकूया. मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या आयच्या आयताराक आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना हीच कृपा आमच्या जिवितांत मागुया. आयज आमी मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां एक शांतीची मनशां, एक काकलुतीची मनशां, एक भोगसण्याची मनशां जावंक आमकां हीच कृपा देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत आनी जेन्ना आमी मागण्यो करतात तेन्ना ह्या मागण्यांत आमी हीच कृपा देवाची मागुया.